हे आज मुद्दाम आमच्या पक्षातर्फे एक मेमोरंडम आम्ही सबमिट केल्लो आसा टू द डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स. आणि तो मुद्दो म्हटल्यार की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा अंतर्गत जो एक प्रोजेक्ट अप्रूव्ह केल्लो आसा गव्हर्मेंटान, तो म्हणजे ओल्ड गोवा हांगा जो 10,000 स्क्वेअर मिटरान सर्वे नंबर 89 धावजी ओल्ड गोवा हांगा एक इको टुरिझम प्रोजेक्ट इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान अप्रूव्ह केल्लो आसा. ताका स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट करपाक आमी हांगा आज मेमोरंडम दिल्लो आसा. आता आमी जर पळयता की टायम एंड अगेन भारतीय जनता पक्षाचो सरकार जे हेरिटेज व्हॅल्यू आसा आमचे गोंयचो, जाका हेरिटेज सायट व्हॅल्यू म्हणटा, जाका युनेस्को रिकॉग्नायज हेरिटेज व्हॅल्यू आसा, तो खंय तरी काबार करपाचो भारतीय जनता पक्षाचो सरकार परत परत प्रयत्न करता. आमकां खबर आसा की फाटल्या दिसांनी जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन, इलिगल बंगलो जो ओल्ड गोवान जाचो गोंयभर ताका विरोध जालो, त्याच्या नंतर आता अनेक प्रकरण म्हणजे ताका इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान परमिशन दिल्लें आसा. आता आमी जनरली जर पळयत हो जो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा म्हणजे इको रिसॉर्ट, तो प्रोजेक्ट ज्या जाग्यार अप्रूव्ह दिला, ज्या जाग्यार सर्वे नंबरान अप्रूव्ह दिला, तो सर्वे नंबर जो आसा, ती एरिया आसा, ती आमची स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट, जाका आमची अवर लेडी ऑफ मॉन्थ चॅपल, मोतीर आमची जी चॅपल आसा, ताका तेकोन हो जागो आसा. आणि ही जी आमची चर्च आसा, चॅपल आसा, ती स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंटान येता. सो त्या खातीर स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंटान येयल्या नंतर तिका एक बफर झोन लागता आणि ती जी प्रॉपर्टी आणि ही प्रॉपर्टी कॉमन आसा. आता इको रिसॉर्टाच्या नावान इट इज अ कम्प्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचर. कारण प्रोजेक्ट येयल्यानंतर तुम्ही जर ती एरिया पळयत, वाठार तर पळयत, इट्स अ हिली एरिया, स्लोपी एरिया, इट्स अ नॉन डेव्हलपमेंट झोन एरिया. मागीर रिजनल प्लॅन 2021 इट इज मेन्शन एज ग्रीन कवर एरिया. म्हणजे थंय असल्या प्रकारचो प्रोजेक्ट येवूच शकना. कारण आमी जर पळयता तो वाठार इट हॅज गॉट अ हेरिटेज व्हॅल्यू. आणि जो आमचो ओल्ड गोवा एरिया आसा, तिका नॉट ओन्ली आमच्या देशान पण जगातलो प्रत्येक व्यक्ती ज्या वेळार गोंयांत येता त्या वेळार तो प्रत्येक ट्युरिस्ट जावं व्यक्ती आसा तो थंय गोंयच्या वाठारांत ओल्ड गोवा येयल्या शिवाय वचना. कारण ताची हेरिटेज युनेस्को रिकॉग्नायज हेरिटेज व्हॅल्यू आसा ताका. आणि जो हो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा, तो प्रोजेक्ट इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान म्हाका दिसता येवच्या पयलीं खंय तरी लोकल जी बॉडी आसा, पंचायत बॉडी आसा, पंच मेंबर आसा, लोकल स्टेक होल्डर्स आसा, तांकांय खंय तरी कॉन्फरन्सान घेवपाची गरज आसली. पूण तांकां अंधारान दवरून, जे ओल्ड गोवा पंचायतीक अंधारान दवरून जे लोकल स्टेक होल्डर्स आसा तांकां अंधारान दवरून हो सरकारान प्रोजेक्ट अप्रूव्ह केल्लो आसा. आनी ह्या प्रोजेक्टाक फक्त ओल्ड गोवा वाठारानूच न्हू, सबंद गोंयभरान वेगळ्या वेगळ्या ऑर्गनायझेशनांनी ताका विरोध केल्लो आसा. ताचें मुख्य कारण म्हणजे आमी आज आमचें कर्तव्य आसा की आमचे स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट्स आणि हेरिटेज मॉन्युमेंट्स हे आमी सांबाळून दवरपाची आज गरज आसा. आणि ज्या जाग्यार तुम्ही जर ती एरिया पळयत, वाठार पळयत, थंय पयलेच नॅरो रोड आसा. त्या नॅरो रोडान येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हाडपाची कसली गरज आसा? पयलीं म्हणजे ओल्ड गोवाचो मास्टर प्लॅन जो अत्यंत गरजेचो आसा, तो गेली कित्येक वर्सां जाल्यार पेंडिंगूच आसा, तो सरकारान करपाची गरज आसा. कारण तो ओल्ड गोवा मास्टर प्लॅन केल्या नंतरूच हे म्हाका दिसता सगळे आमची हेरिटेज व्हॅल्यूज आसा ते उरतले आणि ते राखूंक दवरूंक मेळटले. त्या खातीर आमचो स्ट्रॉंग विरोध आसा ह्या प्रोजेक्टाक. जसो बंगल्या खातीर आज अजूनही लोक झगडटा, तातूंत आमी वांटेकरी आसा. तो बंगलो डेमोलिश करपाक जी प्रक्रिया चालू आसा ताका आमचो पूर्ण तेंको आसा. पयलीं आसा, आजूय आसा, हेच्यान फुडें आसतलो. तशाच पद्दतीचे आज आमकां आनी एक प्रकरण नाका. ओल्ड गोवा आमचे जो हेरिटेज व्हॅल्यू आसा तो सांबाळून दवरतलो जाल्यार असले प्रोजेक्ट हाडपाची गरज ना. इट इज कंप्लीट वायोलेशन ऑफ द जे आमचे काही रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा, जे स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट्साक रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा ताका कंप्लीट वायोलेट केल्लो आसा. आणि आमी हो प्रकल्पाक आज आमी मेमोरंडम सबमिट केल्लो आसा. आमचो विरोध आसा. आणि हांवें वैयक्तीक पातळीचेरूय ज्या वेळार ही न्यूज भायर येयली त्या वेळार हांव थंय त्या जाग्यार वचून हांवें वैयक्तीक पातळीचेर म्हजी बायट आणि म्हजो विरोध हांवें दाखयल्लो. त्या वेळार आज आमी गोवा TMC आमचो पक्ष म्हणून हांगा आयिल्लो आसा. आणि सांगपाक सोदता सरकाराक की असे प्रकल्प ते लोकांक नाका, ते म्हाका दिसता तुमी लोकांचेर मुद्दाम फोर्स करूं नाका. कारण लोकांचो उठाव जालो,
जाल्यार मागीर परिणाम वेगळे जातले. त्या खातीर हो प्रकल्पाक जी परमिशन दिल्ली आसा तुम्ही ऑब्जेक्शन फायल करपाक टायम दिल्लो आसा, पूण तुमकां सांगता ज्या पद्दतीन ऑब्जेक्शन एका सुरवातीच्यान येल्लें आसा तो प्रकल्प त्वरीत सरकारान ताका जे परमिशन दिलां ते परत घेवचें आनी हो प्रकल्प हाडपाक दिवपाक जायना. Question is that states and nations are struggling to get UNESCO status, and the government is doing such irregularities which is not only going to destroy the environment but is going to destroy the UNESCO status. And if UNESCO withdraws the status, it will be this government who will be responsible, and that will harm the tourism sector very. I'm appealing to this government because of a few pennies, don't destroy Goa and destroy the UNESCO site also.